Page 9, A19. मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळी तोया जावया आमचो यानीक बितो सोता आमी सगळी योगा दिवया आमचो यानीक बितो सोता आमी सगळी योगा म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत माय मोगाचो येवकार बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज आमी पोर्तियेरचे हिलरी हाचे जिविताचेर थोडो नियाळ करुया. आतां हिलरी हाचो जल्म एक गाल्लो रोमन गोराब्यान जाल्लो आनी तो ल्हान आसलो तेन्ना ताच्या आवय बापून जायते कश्ट घेवन ताका बऱ्यांतले बरें शिक्षण दिलें. तें म्हळ्यार ताका शास्त्रांतलें शिक्षण दिलें. पूण ताका आपल्या जिवितांत तें धादोसपण जालें ना. आनी मागीर ताका कोणे तरी पवित्र पुस्तक दिलें आनी ताचें शिक्षण ताणें केलें उपरांत मागीर ताका जेजूची मोग येवपाक लागलो आनी मागीर तो क्रिस्तांव जालो. आनी त्या काळार आमी पळयता की अलेक्झांडरचो आर्यूस आसलो आनी ताचे जायते हेरसी आसले आनी ह्या हेरसी खातीर हिलरी खूब बरे तरेन वावरलो. ताणें जायते बरोवप केलें आनी जायते भाशण बी केलें आनी मागीर ताका एक्झायल म्हूण धाडलेलो. 7 वर्सां थंय आसलो एशिया मायनर ह्या सुवातेर. पूण थंय ताणें उगी रावूंक ना. ह्या 7 वर्सांनी ग्रीक पाद्रींचेर ताणें जायते शिकोवप केलें आनी पुस्तक बी बरयलें. आनी अशेंच आयज हिलरी भाशेन आमी देवाका लागीं मागुया की आमचोय भावार्थ असो गोड जावं आनी आमी जेजूच्या नांवा खातीर आमच्या जिवितांत वावरुया. आमी म्हणुया, हांव पातकी सोरपवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इब्रिवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, सगळीं भुरगीं समसारक्या रोगता मासाची देखून जेसून त्याच रोगता मासांत वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो
म्हणजे देवचाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितांत गुलामपणांत जियेतली तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करूंक ना, पूण अब्रामाचे संस्थीक ह्या पासत पोरजेच्या पातकांचे भक्षणे जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वासी महायाज्ञीक जावंक सोगटांत ताणें आपल्या भावां भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपत्र्या वरवीं परीक्षा जाली देखून आतां उपत्र्यांक संपटा तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. म्हणया आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या वचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताची चाकरां अब्राहमाचे पुतां दुआनो, तांणी विंचून काडलोल्या जाकोबाचे भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताची पवित्र नांवान अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरयत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत राबात. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. तांणी अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ही. जबाब आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. उद्गाराक उबे रावया. सोय 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 सर्वेस्पराक, सोय 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 सर्वेस्पराक. जेसू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सोय 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 सर्वेस्पराक, सोय 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 सर्वेस्पराक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआवा सांगाती जेजू सामको शिमाव आनी आंद्र्याच्या घरा गेलो. सिमावची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारार पडल्या उपरांत सगळ्या वाठारांक आनी सगळ्या वायटाऱ्यांक आनी देंवचार बसलेल्यांक ताचे सोरशी हाडली. ताच्या दारार नोगोर बोर जमून खेट जाल्ली आनी जिन्सा भासांतले खूब वायटात्यांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून ताणें तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एक एकसुरे जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो.
शिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांचे देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनू, आमी ल्हान आसलो तेन्ना आमकां जायते रोल मॉडल अशे आसताले. जायते फावटी आमी तांचे भाशेन हेअरस्टायल करताले, तांचे भाशेन न्हेसताले आनी ते करता ते आमकां करूंक जाय आसले. तशेंच आमी पळयता की आयचे वाचपांनी आमकां 2 अशे रोल मॉडल मेळटा. पयले जावन आसा शिमावाची सासू. आमी पळयता की तिका जोर आयिल्लो आनी ती अंथरुणार पडलेली आसली. आनी जेन्ना जेजून तिका बरी केली ती तशीच उरली ना, पूण ती तांचो परामर्श करूंक लागली. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजू आमकां उगडास करता की आमच्या जिवितांत कितें बरें जालें जाल्यार, आमच्या जिवितांत ल्हान मिलाग्र जाली जाल्यार आमी देवाचें नांव व्हड करपाक जाय आनी तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितांत एक उजवाड जावंक जाय. दुसरो रोल मॉडल आमी पळयता तो जावन आसा जेजू. आमी पळयता की जेजूच्या जिवितांत मागण्यांक एक व्हडली सुवात आसली. तो सद्दां सकाळीं उठून मागणें करपाक वयतालो आनी ह्या खातीर ताचे आनी देवा विशीं तो संबंद खूब लागशिल्लो आसलो. आमी पळयता की खंयचें व्हड काम करचे पयलीं तो मागण्यान वेळ सारतालो आनी तो एकसुरे जाग्यार वचून सदांच मागणें करतालो. म्हाका उगडास येता, म्हजो एक इश्ट आसलो, तो सदांच म्हणटालो, आमी मागणें करता तेन्ना घांट वाजोवन मागणें करचें न्हय, पूण एकसुरे जाग्यार एक कुडींत बंद करून आमी मागणें करूंक जाय. तशेंच आमी पळयता की जेजू म्हणटा की तो आयला सगल्यांक देवाची बरी खबर दिवंक, न्हय फक्त एकट्याकूच. आनी तशेंच आमी पळयता की दर एकट्या जिवितांत आमकां एक मिसांव देवान दिल्लें आसा आनी ह्या मिसांव दर एक मनशांक वेगळे वेगळे आसता. जायते फावटी आमकां तें मिशन कितें आहा तें आमकां कळून येवंक ना आनी तें फक्त जेन्ना आमी देवा लागीं आसा, देवाचें क्लोज कनेक्शनान आसता तेन्नाच आमकां तें कळून येतलें. आनी ह्या खातीर मागण्याची खूब गरज आसा. तशेंच पयले वाचपांत आमी पळयता की जेजू आमचे खातीर, आमचे सोडवणे खातीर तो मनशाचो रूप घेवन आयलो. आनी 30 दिसांचो रिट्रीट आमी करता तेन्ना आमी पळयता एक मेडिटेशन आसता आनी थंय देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो वयर आसा आनी ते संवसारांत पळयत आसा आनी संवसारांत जें कितें घडटा तें पळोवन ते विचार करता कोण तांकां सोडवून दिवपाक वयतलो. आनी मागीर जेजू हात वयर करून म्हणटा हांव वयतलो. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजून आपल्या जिवितांत जायते कश्ट सोंसले आमच्या खातीर. आमकां पातकांतली सुटका दिवचे खातीर ताणें जायते सोंसचे पडले, पूण आमच्या मोगा खातीर ताणें तें सगळें केलें. तशेंच आयज खेरीतपणी आमी मागुया की जेजू भाशेन आमी आमचें जिवीत मागण्याचेर आदारून करुया आनी आमच्या जिवितांत आमकां देवान जें मिशन दिल्लें आसा ताची ओळख घेवन तें आमी बरे भाशेन करूंक देवाची कृपा आमी मागुया. आनी तशेंच संवसारांत कोरोना व्हायरसा खातीर आनी सगळ्या दुसऱ्या कोश्टा खातीर आतां आमी मागणें करुया. सोर पोर्दिदारा आनी काकलुसारा देवा, तुज्या आख्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसाराभर कोरोना व्हायरस पिडे खाळ कोश्टोलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थोन उबारता.
ती कोणवाल्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांचे कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशे येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता सोम्या आमचे वरवीं. Amen. Page 29, C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ कालसा तुका ओपूंक देवानी मनशा मोदें सदां करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदेरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानून तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावून आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां युबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवाक सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशांक रचलाय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंचसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोण म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हजी रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो कूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा, तुझ्या येण्याक आमी आद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापांक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजय, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत हिलेरी आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोर ह्या जिवितान सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येणाक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटोय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेल्याच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव अमोलीक मांस रगत
म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे शोरशींतलो कोडसरूंक म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 65 D34. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिण्याची चाल तुका मानता तसली जावन आनी अशें आमी करता ते सगळे तुका मानोन हें आमी खालतेपणीन मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 227 T56.